तो गाईस आता पी आता आम्ही कडो गाईस. आपी आले सर्दी Cheers to you. थंडेचो कडो नको इतलो काय टेस्टूच ना मसालोच सगळो जिडी हाडूंक ना दायन हाडलेलो तर गायस आमचो फर्स्ट स्टेप कितें सांग आमी हाडल्या ही अमुलाची ही मस्ती दही ही कितल्यानी 400 ग्राम आमकां कितली जाय ती म्हाका खबर ना बट हांव सगळी ही हँग करपाची आहा ही आतां हंकड करूंक जाय आमकां हेची बिकॉज दीस इज लायक व्हेरी वॉटरी हे आमचो फर्स्ट इनग्रिडियंट सेकेंड म्हणटा ती आमची क्रीम बाकीचे मागीर सांगता लायक ही क्रीम फ्रिजीन घेवंक जाय लायक 25%ूच हे मिल्क फॅट आहा हितून एक्चुली आमकां फूल फॅट जाय आहली बट चॅट जीपीटी लायक ही आहा लायक यूज करूं येता सो ही आतां व्हडली नाच जाल्या फूल फॅटाची हेवी क्रीम बाटली हेवी क्रीमाचे आमचे कडेन पयशे ना आणि पैसे ना ते सोडून घाल ती मागीर उगडली आमकां काडून भायर मारची पडटा आनी ही आतां फ्रिजीन थेवया सो दॅट हिचे वॉटर सुद्दां आनी तो मातशें घातले तेज्या वांगडा मिक्स जातली आनी हँग करपाचो तरीका दाखयता तुमकां खबरूच आसतलो बट मेरा तो फर्ज बनता है नारी खाने का आमकां खबर ना हांवें एकूचदा हँग केले चड सो आमी हो सेटअप केलो तो मस्लीन क्लॉथ वायट कलरचो तो यूज करूं येता ऑब्वियसली बट आमचे कडेन हो आहा दुपट्टाचो सो आमी हो एकाच थेयता मूग बीन हें करपाक ह्यो आमी धुवया आतां बरो गरम खतखतीत उदक घालया आनी हांकां ह्या कपड्यांक डिटर्जंट बी लावंक जायना सो होच गरम गरम हांव की खतखता उदक गरम गरम उदकान हें करया हाका मातसो आतां हांव खतखत्ता धुवन हाडटा हांव सो पळयात गायज रावा तुका दिसना बरें तो आमी कितें सेटअप केला ना सकयल एक तोप घेतला वयर स्ट्रेनर थेवया आनी हेज्या वयर लावया आमी हो कपडो हो पातळ कपडो घेवंक जाय स्कार्फाचो नाल्यार दुपट्टाचो नाल्यार तो मस्लीन क्लॉथूय तुमी ऑर्डर करूं येता मागीर घेवया ही दही मेजरमेंट हांव व्हडलें कांय यूज करिना बिकॉज मेजरमेंटाची व्हडली कांय गरज ना आनी ही आतां दही हितून ओतपाक अशी ओतप आवय सगळीच पडली सगळीच हँग करया ना मागीर हें करया आतां हेका न्हू 6 ते 7 वरां हें करूंक जाय म्हटल्यार मातशी वगत ही भायर थेयता बिकॉज फ्रिजीन आमच्या व्हडलो जागो ना आनी मागीर हें करता फ्रिजीन थेवंक जाय ती आयज आमगेर सकाळीं केली बड्ड्यांची भाजी सो आमी खावंक नासली आतां खाता अर्दो पाव खाता आनी चपात्यो केल्ल्यो चपाती आमी हेच खातली पावूच खातली पोळी खावची ना पावूच खातली फक्त अर्दो अर्दो आनी एक चपाती खातली ते गायज आमकां क्रिसमसाक कोणी चॉकलेट दिल्ली आमी खावन ते कुवेटची चॉकलेट भायली चॉकलेट ही खावन पळयता वेफर कशी दिसता ही चियर्स कॅरमली वाजता पायली गई लागादा गोड खूब आहा टर्न कर बरे दुसरे रे वाव ब्युटिफुल आर्टिस्ट Later that same evening. आमची पोटली जाली 6-7 वरां एका उकडया आता वाव ब्युटिफुल मास्करपोने चीज ही आमची जाली आता मास्करपोने चीज रेडी हंकट तुझी करता ना सारकी एक्झामी घालया
100 ml आमी स्टार्ट करपाक मागीर आमी चड घालतली जाय आनीक जाय जाल्यार घालतली. ही फ्रेश क्रीम डेलॅक्टाची यूज केल्या. आतां हें मिक्स करप. चड करप ना. इल्ली आमी घालया वनिला फ्लेवर एसेन्स. आतां हितून घालया आमी पावडर्ड शुगर. चड घालिना, टेस्ट करता कशी लागता ती मागीर. चड हें करूं नाका इतलें पडटा ना गो क्रिस्टल्स. ती जाल्यात घट क्रिस्टल ना, ती आयसिंग शुगर ती. सो आतां हें मिक्स करता. आनी इल्लीशी साखर घालता. आतां हितून क्रीम घातल्या आमी आनी तितून इल्लीशी कॉफी पावडर घालता. सो आतां पळय बरो जालें क्रिमी टेक्स्चर. आतां तो काडून हितून घालता. आणि हे मिक्सचर चड मिक्स करप ना. हे मिक्सचर चड मिक्स करप ना नाल्यार मागीर ते रनी जातले आनी स्टीफ जातले. नाल्यार सॉफ्ट पीक तेका आहे की अमुलाची आयस्क्रीमची टिफिनां येता पळय ती यूज करता आमी हें करपाक. तितून बरी लेयर दिसतले. ही फोडलेली बिस्किटां. सो ही बिस्कीट हितून कॉफी पावडरान डीप करून हितून घालतली. सो आतां ही आमी डीप करतली आनी हितून घालतली. आतां हेचेर ती क्रीम केल्या ती स्प्रेड करप. पायपींग बॅगान घालूंक जाय न्हू. ना खूब जातली हल्ली बट जाता हय एक्चुली. ना ही स्प्रेड बरी घातलेली पायपींग बॅगान घातलेली जाल्यार. आतां हो प्रोसेस ज्या मेरेन तुजें भरता पळय आयदन त्या मेरेन रिपीट करप. क्रीम दिना तें. हो आमचो बिस्किटीचो लास्ट लेयर. आनीक आमकां इल्ली कॉफी करची पडली. आतां लास्ट लेयर क्रिमीचो. अरे सारकी वयर मेरेन भरली पूण. तर हे पळय आमचे लेयर जाल्ले आहा. आतां एका फ्रिजीन ठेवप ओवरनायट नाल्यार 6 to 8 hours. बेस्ट रिजल्ट गावता ओवरनायट ठेवून. सो आमी आयज फाल्यां खातली हे. अशें दिसता सायडीच्यान दिसता बेस्ट. The next day. तर आमी हे ओपन करी एका रेफ्रिजिरेट आमी 48 hours घालून केले. कोको पावडरान तर कशें कवर करप. तुमचो कोको पावडर बरो ना सारको. काय दिसता हो घेतलो तसो. तर आमी टेस्ट करता. तर आमचो आमी रस्क टिरामिसू ट्राय करी. हाय हो स्पून घे आनी ताका दिसता तो बरो लागचा ना. किरा चर्स.
शी बरो लागना स्पून घेवन ट्राय करता म्हाका थंडी आल्या म्हाका आना हांवें ट्राय केल्लो येयल्लो म्हाका बरो लागोंक जाता कर घे घे साखर जाय तेका अर्धे भायर उडय गो आंबट जाला लोक आंबट कॉल चॅट जीपीटी तकली हांव आपली गोड जाल्लो कोडूकूय लागना पांबरी कितें फुडें रेसिपी गायस डू ट्राय One eternity later. हाय गायज वेलकम बॅक टू आवर चॅनल राधे राधे. तर आता आम्ही हा किचनात आणि आम्ही करता कितें सांग काफी फिल्टर न्ही बेश्टी कॉफी करता आमी सगळ्यांक पिवपाक गरम कॉफी खूब तेंपान करता हांव आमी आमी थंड पियेता बट आतां थंडी म्हणून थंडी सारकी भरल्या आणि हाय जवळ कॉलीफ्लावराची भाजी खंय आणि हे आय डोंट नो कितें तें नक्षत्र आज मंगलवार है चूहे को बुखार है आज मंगलवार ते तापात ना कितलो फकत जाली हे फूल फॅट मिल्क कोतले दूध लिटरली डॅडीक फोन मारताली यो चाय कॉफी पिवो म्हणून पोतली तरी टायमार बंद केले हांवें स्लो केला हांवें तकली चला आनी काय ना हांवें बंद केली हय बंदूच करूंक जाय आसली हांवें स्लो केलें आनी हें करता खंय खीर करता खंय तेजी नेल्लेच घालया बिकॉज आतां जेवणाचो टायम जाला कॉफी हे कलर इतलो बरो येना बट स्ट्रॉंग जाता strong आहा. अगो हितून काय घालूंक जाय मुगो पुरो